नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मेळमगात येवकार दिसभराच्या म्हत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। न्हंयो आनी उदका स्रोतांचे संवर्धन करूंक ना जाल्यार फुडाराक दिवचल तालुक्याचेर येतले जलसंकट पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायली भिरांत। उत्तर गोंय पुलिसांनी जानेवारी महिन्यात केलो 13.69 लाखांचो गांजो जप्त आता मेरेन वट्ट 10 जाणांक केले अटक। गृह आधार योजनेचो 1,85,782 बायलांक जालो आधार। गृह आधार योजने अंतर्गत सरकारान वाटले 2,560 कोटी 71,21,900 रुपया। कुडचडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे फ्रॉड प्रकरण उच्च न्यायालयान बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक दिलो 25,000च्या बॉन्डाचेर सपशर्त जामीन जाल्यार तन्वी अजूनही आसा न्यायालयान बंदखणीत। दाबोळी जंक्शनाकडेन खंडना फुटली इंधनाची पायपलायन येरादारी खातीर महामार्ग केलो बंद। येरादारी वळयली दुसऱ्या रस्त्यावेल्यान। आणि कासावली चलयेचेर केल्ले लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दुबावितांची परतून 3 दीस पुलीस बंदखण। मानसिक दुयेंत आशिल्ल्या चलयेचेर दुबावितांनी केलो लैंगिक अत्याचार। आता खबरो विस्तारान। न्हंयो आनी उदका स्रोतांचे संवर्धन करपा खातीर सरकारान गंभीर पावलां उखल्ली ना जाल्यार फुडाराक पुराय दिवचल तालुक्याचेर जल संकट येतले अशी भिरांत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायली। पळयात पुराय बातमी। गोंयाक मुक्ती मेळ्ळ्या उपरांत उदका स्त्रोत आशिल्ल्या न्हंयचें संवर्धन करपाक सरकारान कसलीच उपाययोजना करूंक नाशिल्ल्यान जल संकटाचो धोको उप्रासला अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। जी पाणी निर्माण जाल्ली आसा ही खरी म्हळ्यार मनुष्य निर्मित आसा आणि आम्ही ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जर गंभीरतायेन खोलायेन जर दखल घेना जाल्यार ही पाणी जी आसा ती कायम गोंयांत उरतली। आणि एकंदर आम्ही दिवचल तालुक्या पुरते जर लक्ष केंद्रित केले जाल्यार आमकां कळटा की दिवचलचे जे सगळे जलस्रोत आसा हे सध्या संकटग्रस्त आसा। महत्वाचे म्हणजे जी दिवचल गावा खातीर शहरा खातीर आणि एकंदर ह्या सगळ्या वाठारा खातीर जीवनदायिनी अशी जी आमची दिवचलची न्हंय आसा ती उगमापासून जर आम्ही पळयले ती तळेकोल म्हणून जो दडामाक तालुक्यात महाराष्ट्रात गाव येता थंयसल्या फुल डोंगराचेर तिचो उगम जायता। तर ही न्हंय जी आसा ही न्हंय पुराय तिचो उगम स्त्रोत आसा तो नष्ट जाल्लो आसा। थंय मोठ्या प्रमाणात स्टोन क्रशर आसा। मागीर ही न्हंय जी आसा ही आयतल्यान कुडचिरेंतल्यान प्रवेश करता दिवचल तालुक्यात आणि कुडचिरे तो मागीर आमी धबधब्या पर्यंत तिचो जर प्रवास पळयलो जाल्यार लक्षात येता की ही न्हंय जी आसा ही एक आयज मोठे गटार जाल्ले आसा। आणि खरें म्हणजे गोमुक्त जाल्या उपरांत सरकारान ह्या न्हंयांच्या अस्तित्वा खातीर जे कितें करपाक जाय आसलें ते करपाक आयज मेरेन सरकारां जी आसा ती अपयशी ठरलेली आसा। आमठाणे धरणाविशीं उलयतना राजेंद्र केरकार हांणी सरकाराची बडी मारली। धरणाचे कॅचमेंट वाठाराचें संवर्धन करपाक सरकारान कसलीच योजना करूंक ना ताका लागून उदक धारण करपाची तांक कमी जायत आसा अशी खंत राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या। जी स्थिती आसा तेका सरकारान मुख्यमंत्र्यान राणा भिमादेवी थाटान सांगला की जे कोण जबाबदार आसा तेचेर आमी कारवाई करतले। गोंयांत खरें म्हणजे अशे जे भ्रष्टाचारी लोक आसात तेचेर कारवाई जायना आणि तेका लागून ह्या खात्यान सगळे आबादी आबाद आसा। कारण कोणाक कितें पडलेलें ना। एके वटेन आमी पळयता की आमठाणेचे जो जलाशय आसा ते धरण जे आसा त्याची परिस्थिती आयज दुर्बल जाल्लेली आसा आणि ती दुर्बल जाल्लेली परिस्थिती गोंयचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या लक्षात येयली आणि ताका लागून त्या धरणाची क्षमता वाडोवपाचो तेंच्यांनी यत्न केल्लो। पण त्याच्या उपरांत त्या एकंदर धरण जे आसा त्या जलाशयाचे कॅचमेंट एरिया आसा त्याचे संवर्धन करपा खातीर सरकारान कसलीच येवजण हाती घेवंक ना। आणि ताका लागून जवळ जवळ हजारांनी झाडां जी आसा त्या झाडांची कत्तल त्या परिसरात जाल्ली आसा त्या आमठाणेच्या परिसरात। आणि ताका लागून उदक धारण करपाची क्षमता जी आसा ही आमठाणेची दिसान दीस कमी जाता। आणि पुराय जी आसा वाळवंटी न्हंय ती 21.5 किलोमीटर लांबाची न्हंय आसा। तिचो उगम जो आसा तो
कर्नाटकाच्या चोल्ला घाटान जाता. एकंदर ही जी न्हंय आसा ह्या न्हंयचेर दिवचल, बार्देस, सत्तरी हो जो सगळो वाठार आसा तेका पिवपाचें उदक जे आसा ते दिवपी 2 प्रकल्प जेका आमी पडोशी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, साखळी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, तर ते तेचेर आधारलेले आसा. आणि एकंदर आयज आमी जर पळयले जाल्यार लक्षात येता की हे जे प्रकल्प आसा त्यांच्या अस्तित्वाक खंय तरी बाधेकार निर्माण जाल्लो आसा. आणि दिवचल वाठारांत जेन्ना आमी ह्या न्हंयेचो विचार करतात तेन्ना लक्षात येता की न्हंयच्या अस्तित्वाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ना गोंयचे जलस्रोत खातें गंभीर आसा, ना गोवा सरकार गंभीर आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कळंगूट आणि पर्रा माडानी वाठारांत पुलिसांनी धाड घाली. नायकावाडो कळंगूट वाठारांतल्यान 2.5 लाखांचो 25 ग्रॅम MDMA जप्त केलो. तशेंच गुळे वखदां बाळगल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अखिल म्हाळशेकाराक अटक केली. जाल्यार माडानी पर्रा पुलिसांनी धाड घालून 3 लाखांचो 3.5 किलो गांजो जप्त केला. हे प्रकरण पुलिसांनी सुखमाजी आणि चंदन सेठीक अटक केल्या. ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणात उत्तर गोंय पुलिसांनी जानेवारी म्हयन्यांत 10 जाणांक अटक केल्या. जाल्यार 13.69 लाखांचो गांजो जप्त केला. कलागूट पुलीस PSI परेश सिदारी व त्यांच्या पुराय पुलीस टीमी कलागूट नायकावाडो हांगासर एक रेड कंडक्ट केली. आणि ही रेड कंडक्ट करता आसतना एक सस्पेक्टेड म्हणून जो अखिल म्हालसेकर व 24 वर्साचो भुरगो रावपी सालिगांव ह्या वाठारांतलो कलागूट नायकावाडो हांगासर जेन्ना ही नार्कोटीक रेड कंडक्ट करताली तेन्ना हो सस्पेक्टेड म्हणून तेचे कडल्यान एक सस्पेक्टेड MDMA वर्थ ₹2,50,000 जी आसा कॉस्ट ताची ही तेचे कडल्यान सापडलेली आसा. सध्या ह्या अक्युजाक कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेऊन सकाळी कांदोलीम PHCत मेडिकल एक्झामिनेशन करून तेका GMFC हांगासर प्रोड्यूस केलो आनी तेका 10 दिसाची पुलीस कस्टडी दिली आसा. तर त्याचबरोबर आणि एक NDPS केस जी क्रॅकडाऊन केल्ली आसा ती आसा म्हापसा पुलिसांनी. आणि म्हापसा पुलिसांनी अशीच एक नार्कोटीक रेड कंडक्ट केली ती म्हटल्यार पर्रा माडानी हांगासर. आणि ही रेड कंडक्ट करता आसतना काही 2 सस्पेक्टेड जे आसा अक्यूज तांकां म्हापसा पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले आणि तेंचे कडल्यान 3.5 किलो जी गांजा आसा जेची कॉस्ट आसा 3 लाख रुपया हे सध्या या दोन्ही आरोपी आपल्या ताब्यात घेऊन सध्या म्हापशेच्या पुलीस कस्टडीत तांकां दवरलेले आसा. ह्यो दोन्ही NDPS जी केसी आसात तशेंच कलंगूट आणि म्हापसा पुलिसांनी जे 3 अक्यूज जे आसा धरलेले आसात तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती म्हापसा पुलीस तशेंच कलंगूट पुलीस हेचेर करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. गृह आधार येवजणेचो आता मेरेन 1,85,782 बायलांक आधार जालो. हे येवजणे खाला सरकारान आता मेरेन 2,560,71,21,900 रुपया वाटले. पळयात पुराय बातमी. बायलांक आधार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली. हे येवजणे खाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 मेळटात. हे येवजणेचो आता मेरेन 1,85,782 बायलांक आधार जाला. 2013-14 ह्या वर्सात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 71,798 बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो. जाल्यार 2017-18 ह्या वर्सा सगळ्यात कमी म्हळ्यार वट्ट 939 बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो. 2024-25 आता मेरेन 7,454 बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. जाल्यार 3,271 बायलांनी अर्ज भरल्यात. तातूंतले 773 अर्ज प्रलंबीत आसात. हे येवजणे अंतर्गत सरकारान आता मेरेन 2,560,71,27,900 रुपया वाटल्यात. हे येवजणेचो बायलांक बरो आधार जाला अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो संचालक मॅन्युअल बरेटोन दिली. ह्या वर्साक आमी ऑलमोस्ट फॉर द इयर 2024-25 अरावंड 7,454 अशें आमी लोकांक दिला बेनिफीट. आनी टोटल तुमकां आतां स्कीम जाली 12. सो टोटल टील डेट आमी ऑलमोस्ट 1,86,000 लोकांक अशें बेनिफीट दिल्लें आसा बायलांक. अशें ना की बेनिफीट आमी सिलेक्टिवली दिले म्हणून. तेन्ना जेन्ना फॉर्म भरलेले लोकांनी तेन्ना वेरीफाय करून आमी ती स्कीम दिल्ल्यो. सबसिक्वंटली आमकां कळ्ळें की बाबा थोडे गव्हर्मेंटान जॉयन जाल्या, थोडे स्कुलान जॉयन जाल्या, थोडे फॉरेस्टान, पुलिसान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पंचायतीन. इधर तांणी 2 भाशेन भरपा जाता. ऑनलायन भरपा जाता फॉर्म किंवा आमचे फॉर्म ब्लॉकान वचून आमचे 12 ब्लॉक आसा ब्लॉकान वचून ताणें फॉर्म फिजिकली भरपा जाता. सो आमी कितें करता फॉर्म भरून तेंचे
तांकां आनी सेपरेट परतून आपयना. फॉर्म भरले म्हणटकीर त्याच टायमार तांकां आपयता आनी ऑन द स्पॉट आमी तेजें व्हेरीफाय करता. आधार कार्ड बी सगळें तें घेता आनी तेंचे मागीर एज पर स्कीम आमी करून तांकां ते बेनिफीट दिता. ओके, मागीर तेन्ना कळटा की तेन्नाच कोण कळटा. सरकारी बीन आसा जाल्यार कळटा. कळटा. ते इन्कम सर्टिफिकेट बी घेता न्ही आमी. हां, तर आतां गृह आधाराक हे आधार कार्ड लिंक करपाक सांगलेले. हय. अश्यो ज्यो केसी आसा त्यो सर म्हणजे आतां लोकांनी चडशे लोकांनी केला काय? मेजॉरिटी ऑफ द लोकांनी केला, पूण थोड्यांक कितें जाला, थोड्यांक ते थोडे जे तांकां इन्स्ट्रक्शन मेळोवं नाल्यार खबर ना, पूण आमी कंप्लीट अवेरनेस केला तेजें आनी ऑलमोस्ट यू कॅन से 75% to 80% आमी कंप्लीट केल्लें आसा. सगळ्यांक आतां आमी आधार लिंकूच केला. आतां आधार लिंक म्हळ्यार अशें न्ही की बाबा ताजो बँकान अकावंट आसा आनी ताका आधार नंबर बँकान लिंक केला, दॅट वील नॉट बी कावंटेड. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करपाक ताका ते आधार सिडींग जावपाक पडटा. सो ते एक बँक आमकां हें दिता इंटिमेशन की बाबा हेचें सिडींग जाला म्हणून, आनी ओन्ली इन दॅट अकावंट इट वील गो. आतां लोक आमकां कितें करता, सर आमी आधार लिंक केला म्हणटा आनी आमकां आतां न्ही अकावंट नंबर दिता, बट इट इज नॉट दॅट आधार लिंक इज ओन्ली फॉर KYC पर्पज. आतां पळय मागीर हांगा येवन लोक कंप्लेन करता, सर आमी फॉर्म भरलेले जानेवारी म्हयन्यान, आतां वर्स जाल्यार आमचे फाटले लोक येवन बेनिफीट घेवन गेले, आमकां मेळोंकूच ना म्हणून. जेन्ना आमी तेजें व्हेरीफाय करता तेन्ना आमकां कळटा की इधर ताणें आधार लिंक केल्लें आसना किंवा कितें जो आनी केल्लो डॉक्युमेंट ताणें लायलेलो आसना. सो तें आतां आमी एलिमिनेट केलां सगळें. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. कुडचड्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या फ्रॉड प्रकरणातल्या बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक उच्च न्यायालयान 25,000च्या बॉन्डाचेर सशर्त जामीन दिलो. जाल्यार मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्त अजूनय न्यायालयान बंदखणीत आसा. पळयात पुराय बातमी. कुडचडीच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयाची तोपी घातिल्ल्यान तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिसांनी अटक केल्ली. उपरांत तांचे नवे प्रकरण उक्ताडार येत रावले. केप्यां कोर्टान मॅनेजर आनंद जाधवान जामिना खातीर अर्ज केल्लो, मात ताचो अर्ज भायर आयल्यान परतून एक फावट उच्च न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केलो. उपरांत उच्च न्यायालयान जाधवाक 25,000च्या बॉन्डाचेर सशर्त जामीन दिलो, मात तन्वी वस्त अजूनय न्यायालयीन बंदखणीत आसा. आणि आज जी अपडेट केला जे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचो फ्रॉड जे अपराध केस आज केसी अराउंड 2 महिने 5 दीस जाल्ले आसा. जो हेका रिलेटेड केस एक म्हळ्यार मॅनेजर आनंद जाधव आनी दुसरे तन्वी वस्त. सद्या दोगांय केसी आशिल्ल्यो केस चालू. आनंद जाधव मॅनेजर ताका हे केसींतल्यान सद्या बेल मेळिल्ल्यान कंडिशनल बेल आसा. काल जे केस हायकोर्टाक घातली, हायकोर्टान सगळे ताका काल रिलीफ केल्ले आसा. एक 7 दीस ताका कंटिन्युअसली कमिशनींतल्यान दोन 25,000 बॉन्डाचेर काल ताका बेल मेळिल्ली आसा. आनी ते तन्वी वस्त सद्या सुरक्षेत कस्टडींत आसा. आनी हे एक केसीचो मोठो निर्णय जाल्लो आसा तो आनी जो मॅनेजर आसा सेंट्रल बँकेचो ताका जे दिल्ली आसा कंडिशनल बेल दिता. हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्या केसांत ट्रेनिंग. शुक्रारात दाबोळी जंक्शनाकडेन रस्त्याचे काम करतना अचकीत इंधनाची पायपलायन फुटली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. पुलिसांनी लोकांच्या सुरक्षे खातीर येरादारी दुसरे वटेंतल्यान वळयली. पायपलायन दुरुस्त करपाचें काम नेटान सुरू आसा. सध्या स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलां. मजगतीं ह्या प्रकाराचेर ट्वीट करीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान खर तिडक उक्तायली. हायवे ब्लॉक केल्लो आसा. कशें केन्ना इम्प्रूव जातलें ट्रॅफिक सिच्युएशन आनी सद्या कितें अरेंजमेंट तुमी केल्लो आसा? ती pipeline rupture जालें. So now the authorities have come. Once they give a green signal, then we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side,
Bogmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart Road, then they go to the switch. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. कितले त्रास झाले सर इन्सिडेंट जावन ट्रॅफिक डायवर्ट जावन कितलो वेळ जालो? Most people have already over here, आमकां स्टॉप करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes and already फाटल्यान from Ayana Ansa median गॅपांतल्यान आमी already divert केल्लें. So the traffic was there. We managed with our staff. So traffic will normal जातले थोड्या वेळान once the repair work Yes, start. once the authorities give the green signal that we can open the road, then we will open the road. As of now, we have diverted the traffic moving towards Verna, Bogmalo, Jwarinagar from Chikalim and Vishal Megamart. ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की काय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी काय हें नाशिल्लें पळय तशी काय डेंजर अशें ना सद्या. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल, ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर एंड वी विल टेक फर्दर एक्शन. आनी डॅमेज केल्ली आसा. सो दीस इज द सिच्युएशन. बट हातून कितें आसा, बिकॉज टुडे इट इज नॉट पंपींग, इट इज नॉट इन यूज, इट इज ओनली फिल्ड विथ एअर, देर इज नो रिस्क टू एनीबडी हियर, विच इज अ गुड थिंग आयच्या दिसाक. बट वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल जेन्ना पंपींग चलता, दॅट आमी केअर घेताच आमच्या सायडीच्यान. प्लस वी आर ऑल्सो स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम एक्सकवेशन वेन एवर पंपींग इज गोईंग ऑन, बिकॉज पंपींग चलतना इट कॅन बिकम अ मेजर डिजास्टर. कसं बाबा हाजे पयलीं तुमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आनी एक टायम पुलीस आपूण पंपींग बंद केलें अशें आयकूंक येता. हे पयरच्या दिसा कितें जालें, 2 दीस पयलीं आमी जे पंपींग चालू आशिल्लें आनी ते उमियाचें ते टेम्पटेशन आसा थंय तांचें एक्सकवेशन चालू जाल्लें. एक्सकवेशन पंपींग चलतना सामकेंच लागीं आशिल्लें पायपलायनीच्या. सो आमी तांकां सांगलें, मागीर ते म्हणपाक लागले ना आमकां इन्स्ट्रक्शन वयल्यान येवपाक जाय अशें तशें. सो इमिजिएटली स्टॉप करपा खातीर आमी पुलिसेक इंटिमेट केलें आनी पुलिसूय सायटीर आयली. ताच्या मागीर आमी रिटर्न इन्फॉर्मेशनूय दिलें पुलिसेक की अशें अशें जालां आनी हेज्या फुडें ड्युरींग पंपींग देर शूड नॉट बी नो एक्सकवेशन नियर द पेट्रोलियम पायपलायन. सुभाष बाबा हांचे पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक बी दाखोवन दिल्ले जागो पायपलायन पायपलायन आमी 2 सायडीन दोनी एंडाक हेजे दोनी एंडाक आमी एक्सकावेट करून दाखोवन दिल्या. प्लस आमी हांगा पिट्स मारून पळय हे सिमेंट पोल, हो सिमेंट पोल घातलो तो पायपलायनीचो. हांगा एक सिमेंट पोल आसलो तो आतां उडयला तेंच्यांनी ब्रेक करलो. हांगा सिमेंट पोल आसलेलो वीच वॉज इंडिकेटींग पायपलायन. आनी आमचो सिक्युरिटी आसलो आनी सिक्युरिटीनूय तेन्ना ताका इंटरव्यून केलें की अरे आमची पायपलायन आसा. तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां काम करूंक जाय, आमकां काम करपाचें इन्स्ट्रक्शन ना. खंय कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन केअरलेस डिस्पायट सेवरल रिक्वेस्ट आनी इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां म्हजे कडेन भरपूर कम्युनिकेशन आसा इन वीच आय हॅव बीन अलर्टिंग देम अगेन एंड अगेन दॅट प्रोजेक्ट पायपलायन इज सेकंडरी, ह्युमन लायफ इज प्रिशियस, वी कॅनॉट प्ले विथ ह्युमन लायफ. पंपींग चलतना बिकॉज ऑफ दीस पेट्रोलियम पायपलायन इट कॅन कॉज डिजास्टर आनी वी शूड नॉट अलाव एनीथिंग लायक दॅट टू हॅपन. आतां एक अंदाजे कितलो टायम असो लागूंक शकता हें म्हाका एक 3-4 दीस लागपाक शकता. 3-4 दीस. पण एट दॅट टायम वेदर ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड, हाऊ डू यू असेस द सिच्युएशन? ना ट्रॅफिक कॅन मूव एब्सोल्युटली. आमी आतां ओपन करतले आनी कितलो सेक्शन डॅमेज जाला कितें जाला तो एसेस करून मागीर तितलो सेक्शन आमी रिपेअर करतले, वेल्ड करतले लायक अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी. पूण आतां सद्याक असो देर इज नो इमिजिएट थ्रेट. ना देर इज नो इमिजिएट थ्रेट, देर इज नो प्रोडक्ट क्रायसीस ऑल्सो बिकॉज एटलिस्ट 10-15 डेजाचो प्रोडक्ट आसा आमचे कडेन टर्मिनलान. सो प्रोडक्ट क्रायसीसूय जावचें ना आनी कोणाकय थ्रेट ना बिकॉज इट इज हॅपन ड्युरींग नॉन पंपींग अवर्स. So fortunately there is no ship that is pumping presently. Tomorrow it was expected but we will decide. तेका मागीर डिफर करपाचें जोपर्यंत आमचे रिपेअर जाय. सो अंदाजे 3 ते 4 दीस लागतले. ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड. हय ट्रॅफिक कॅन. इट इज अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी. कासावलीत चलयेचेर केल्ले लैंगीक अत्याचार प्रकरणात 5 दुबावितांची पुलीस कस्टडी वाडयली. अदिल अलगूर, मोहम्मद मुल्ला, शेहजाद शेख, विरेज अगौंडा, मोहम्मद शेख या 5 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फाटल्या आठवड्याक फातोड्डा पुलिसांनी 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आनी हे 5 जाणांचेर आरोप आशिल्लो की तांणी फातोड्डेच्यान एक चलये किडनॅप करून ताका कासावलेच्या एक गेस्ट हावसा व्हरून ताचेर रेप केल्लो. ही कंप्लेन जी आसा ती कांय दिसां पयलीं आयली. ताजे नंतर रोखडोच पुलिसांनी तपास स्टार्ट केलो. वेगवेगळे टेक्निकल सर्वेलन्स, CCTV आसतले, बाकीची सर्वेलन्स आसतले ताचो आधार घेतलो आनी ताजे नंतर हे 5 जाणांक आयडेंटिफाय केले आनी हांकां अरेस्ट केले. रोखडेच तांकां दुसरे दिसा म्हणजे 24 तारीख तांकां JWF कार प्रोड्यूस केले आनी तेन्ना JWF तांकां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली. आयज तांचो ह्या 5 जाणांचो रिमांड काबार जातलो आनी आज परते फातोड्डा पुलिसांनी तांकां JWF कार उबी केले आनी कोर्टान तांकां परत 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोगोलकर. बेकायदेशीर गांजा तस्करीची प्रकरणां वाडत आसात ताचेर पुलिशेन कारवाय करची असो आदेश मंत्री आलेक्स सिकेरान पुलिशेक दिला. शुक्रारा जिल्लोधिकारी कार्यालयात चल्ले बसके उपरांत मंत्री आलेक्स उलयलो. ह्या बसकेत लोकांच्या वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा जाली. ह्या बसकेक वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी तशेंच पुलीस हजर आशिल्ले. Tenant committees who have an issue vis-a-vis the latest amendments that have been brought in
regarding paddy, these Kazan lands, wherein they have, I think earlier they used to pay just 1% towards the registration fees. Now the government has sought that they should pay 20% of the auction amount for which they get for pisciculture and those type of activities. Person who takes the pond on auction, he keeps paying the committee in installments. Here the government has demanded that the 20% revenue be deposited lump sum right at the beginning. So this is another issue there. So they want that installment facility to be reinstated. Another issue we had today was regarding regularization of houses, partition and mutation of land that had been given on rehabilitation basis by PWD's National Highway Division 14, I think it is. A meeting with the Margao Municipal Council officers, I have asked the police to conduct a detailed and aggressive drive for verification of tenants in my constituency. I have also told them that I believe the menace of drugs is becoming into a major issue, so they should crack down on that also. I have been assured that they will act from today itself. बायलांच्या सुरक्षे खातीर कराटेचे वर्ग सुरू करचे म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक पत्र बरयतले अशें गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी माहिती दिल्या. शुक्रारा गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन वास्को वाठारांत जाल्ल्या लिंगीक अत्याचाराच्या बळीचे समर्थन करपा खातीर पणजे आझाद मैदानाचेर शांतिकायेचें आंदोलन केलें. गोंयान बीजेपी सरकारान आपल्या दोळ्याचेर पट्टी बांदल्या. तांकां कांयच दिसना, तांकां फक्त दिसता जमनी. पूण जेन्ना आमच्या बायलांचेर अत्याचार जाता, ह्यो केसी येता, तेन्ना तांणी तांच्या दोळ्यांचेर पट्टी बांदल्या. सदांच तुम्ही पळयला आसतले 2012च्या पयली मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चाचे रस्त्यार न्हिदिले. आज जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाला ती घरान न्हिदली आसतली, मे बी तांकां बरी पोझिशनां मेळ्ळी आसतली, त्यो बायलो न्ही आसतली किंवा तांची भुरगीं रस्त्यार येनासतली. आज आमी सांगतात बीजेपी सरकार जो म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव, बायलो आता भुरग्यांक फॅमिली आता चलयांक जन्म दितात. आज चली जन्माक येतकीर आवय बापूय खुश जाता, तांकां शिक्षणय दिता. पूण हे सरकार कितें गॅरंटी दिता की म्हजे चलयेक फाल्यां दोतोर करतकीर ताजे कडेन थंय अन्याय जावचो ना, ताज्या आंगार हात कोण घालचो ना, हे कोण सांगता? आज भुरगीं इंजिनियर जातात, दोतोर जातात, एडवोकेट जातात, पूण ते घरा कडेन पावसर आवय बापायचे काळीच धडधडटात. खंय गेली तुमची पिंक फोर्स? ना व्हडल्या पिंक फोर्साचे जेन्ना इनॉग्रेशन जाता व्हडलो इव्हेंट व्हडलो खंय आसात? आज जे बस स्टँड्स आसात किंवा ज्यो पब्लीक प्लेसीस आसा हाका मॉनिटर करपाक खंय तुमचे पोलीस आसात? थंय पोलीस दवरात. कित्याक काय म्हणल्यार आमकां थंय उबे रावतना सुरक्षा दिसपाक जाय की आपूण हांगा एकले ना. लास्ट बस सुटली जाल्यार तो पोलीस युनिफॉर्मान थंय आसा. ही सुरक्षा सरकारान दिवपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागता. आणि दुसरे आमचो डिमांड आसा, आमी शिक्षण मंत्र्याक एक मेमोरंडम दितले की तुम्ही पुलीस येतात न्हिदून उठून येतात, ताजे पयली आमकां स्वताची सुरक्षा करपाक तुम्ही क्लासेस घेया. कराटे जुडो ज्यो क्लासेस आसा सेल्फ डिफेन्स क्लासेस फ्रॉम 7 स्टार्ट करात. कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां एकली बायल बस स्टँडार उरल्या चली उरल्यार ताका दिसपाक जाय की आपूण आपलें रक्षण करपाक शकता. कॉमरिंग रोड रस्त्याचेर येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. रस्तो करतना योग्य नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच दिसान दीस ह्या रस्त्याचेर अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडत आसा. देखून थळाव्या आमदारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ज्येश्ठ पत्रकार अनिल पै हांणी केल्या. येरादारीच्या कोयडी लागून मडगांवांत व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. रिंग रोड हो रस्तो येरादारीची कोयडी कमी करपाच्या हेतान बांदिल्लो. मात सध्या ह्या रस्त्यार जावपी कोयडी लागून विद्यार्थ्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडटा. जाल्यार ह्या रस्त्या लागून जांचे जागे गेला तांकां सरकारान आजून मेरेन घरां दिवंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या वाठारांत दिसान दीस वाडपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी भंय उक्तायला. थळावो आमदार आनी संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रश्न सुटाव करचो म्हूण ज्येश्ठ पत्रकार अनिल पै हांणी मागला. रोड आतां हांगा जाल्लो आसा कितले वर्स आतां पयलीं हांगा नाशिल्लो, पयलीं हांगा एंड आशिल्लो.
तुमकां त्रास कितें? पळय आमचें स्कूल 115 वर्सांचें आनी तेन्ना हांगा कसले ट्राफीक बी कांय नाशिल्ली. आतां रिंग रोड केलो आनी रिंग रोड करून आमचे त्या मेन गेटी कडच्यान जो पळय व्हेलो पळय आनी त्या वटच्यान ते अंडरग्रावंड तो रेल्वेचो बायपास चाललो आसा. ताका लागून आमकां सगळे त्रास जावपाक लागल्यात. सगळे त्रास म्हणजे इतलेंच न्हय तर पेरंट सुद्दां हांगा भुरग्यांक धाडपाक त्रास करता आनी तांकां आमी आतां एक PT टिचर 2 आमचे पिवन हांगा ते रस्त्यार दवरचे पडटा. तरी आसतनाय हांगा जवळ जवळ ह्या दिसा 4 एक्सिडेंट जाले. खुद्द आमचो हेडमास्टर केशव नायक हाका एकट्यान उडयले थंय गेले 8 दीस जाले. ताजे फ्रॅक्चर जालो. तो 7 दीस 8 दीस घर उरलो. आनी 4 एक्सिडेंट म्हणजे आमकां मिड डे मिलाचे पळय हें घेवन येता जेवण घेवन येता तांकां घोवाक आनी बायलेक तांकां थंय उडयले गेटी भायर उडयले. तांकां मागीर हॉस्पिटलांत व्हरचें पडलें आमकां. आनी रिंग रोड जेन्ना पळय जाता पळय न्ही तेन्ना तुमी हें विचार करपाची गरज आसा हांगा बाबा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसत काय ना. आतां ही गेटी कडच्या ती सायड जी आसा दोनूय वटच्यान गाडयो पार्क करतात. म्हणजे गाडयो पार्क करपाचो हो रस्तो जाला. हय ती गेटीची मुखार रोड आसा होच रिंग रोडच. तो दोनूय वटच्यान गाडी पार्क करतात आनी ताजो आनी एक आमकां भंय आयलो की त्या गाडये कडेन थोडे लोक रावतात आनी चलयांची फकाणां मारतात. अशे 2-3 जाणां आमचे कंप्लेन आयलो. मागीर आमी गेल्यात आनी पुलिसेक हांवें सांगलां हो रिंग रोड पळय जो पळय जाला पळय न्ही हो सर्वसामान्या खातीर फायदो जावूं ना आज पर्यंत. एक्चुली हो रिंग रोड म्हाज्या टेनवरान केल्लो जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना. आज म्हाजी भयण आसा पण कार्य आमीच करता कळ्ळें तुका. पण हांव तुका इतलेंच सांगूंक सोदतां की हो पळय रिंग रोड पळय हांगा जाल्लो तो ट्राफीक कंजेक्शन जाता ताजे खातीर सॉल्व करपाक म्हणून हो रिंग रोड केल्लो. कित्याक हांगच्यान लोकांक वचपाक वाट मेळना आशिल्ली. हांगा किओस जातालो. पण आज कालांतरान जर तर 6-7 वर्सां समज जर तर जालीं जाल्यार आज आमकां सेम पोजिशन पळोवपाक मेळटा. आज त्यो फॅमिली आसात जेन्ना रिंग रोड करपाक गेल्ल्यो तेन्ना 14 फॅमिलीज थंय आशिल्ल्यो. 14 गोंयकार हांगा रावपी लोक कळ्ळें न्हू कॉमान जे इतले वर्सां रावली तांची हांगा भुरगीं व्हडलीं जालीं तांची नातरां व्हडलीं जालीं कळ्ळें न्ही. थोडे आज ते लोक ना हांगा म्हळ्यार ते खपले बसून कळ्ळें तुका. पण हांव इतलेंच म्हणटा कितें की तांकां न्याय केन्ना मेळपाचो. तांकां हे पळय व्हरून थंय हांगा मारले हावजींग बोर्डान ते पळय केल्ले पळय न्ही फ्लॅट थंय टेम्पररी स्टेटस दिला. तांकां हायकोर्टान सांगिल्लें की 1 वर्सान तुमकां रिहॅबिलिट करता म्हणून. तो जागो थंय एक्वायर करून 7,700 सुमार थंय जागो एक्वायर केल्लो आसा. आतां हांवें तुमकां पयलीं कित्याक म्हटलें हांगा कॉमन मॅनाक हो रस्तो करून फायदो जालो ना म्हणून. पण हांवें आयकलां हो रिंग रोड पळय काडटा त्या रिंग रोडाचेर खंय बाकीच्यो जमनीचो सेटलमेंट आशिल्ल्यो त्यो कमर्शियल केल्यो. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.